इष्टानो कशा आसात तुम्ही? इष्टानो कशा आसात तुम्ही? इष्टानो कशा आसात तुम्ही? तुमच्या लायफान जेन्ना ते येता तुमकां हसयता खेळयता मागीर तुमच्याच बोकान नीट घुसयता. तुमगेले 2 कुले 4 तुकडे. कोण बरें आयले तुमकां लायफाची वाट दाखयता आनी कोण देडशाणे आयले जाल्यार तुमगेली वाट ते लायता. ताच्या फ्रेंड सर्कलाचो ते तुका असो चवथो भाग करून उडयता की तुजो सगळो आकार हालता. ह्या संवसारान लोक असो एकूच रिलीजन आसा जंय फोर्सफुली कोण कन्वर्ट जायना. बरो मनीस पिशान ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट जाता. मोगान मनीस पिसो जाता. ताचे प्राइम एग्जांपल म्हटल्यार तेरे नाम फेम राधे भैया क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती या समाजाक एक सामाजिक प्रश्न विचारता. सगळे कॉम्प्रोमाइज तुम्हीच करता आणि उलट तुमकाच विचारता तुका कसली अडचण? अरे असा आमकां अडचण नितळ रावपाक जाय, क्लीन रावपाक जाय, डेली न्हावपाक जाय. अरे आमकां आवडना डेली न्हावपाक. तुमकां सांगता चेडवां सगळी एक टेलिस्कोप कशी असता ती खंय ना खंय तुज्यान दाग सोदून काडटात. आणि जी चेडवां म्हणटात पळय क्लीन हार्ट इज मोर इम्पॉर्टंट, लुक डज नॉट मॅटर, हे सगळे फेक. तशें काय आसना, नॉनसेन्स. चेडवां क्लीन हार्ट तेन्नाच पळयता जेन्ना तूं हँडसम दिसता. आणि म्हाका आनी तुका हें बऱ्या भशेन खबर आहा आमी हँडसम दिसना. ज्या दिसा तुमकां पिझ्झा खावपाचो आसता त्या दिसा ताका वडापाव खावपाचो आसता. ज्या दिसा तुमी ताका वडापाव खावयता तेन्ना ते म्हणटा कितें सदां तूं हेंच खावयता. अरे डबल फेस. मिनटाक मिनटाक तांकां तांचो एक्स बॉयफ्रेंड उगडास येता. तो बरो आशिल्लो. अरे कोणी तांकां सांगा तो एकूच वच सोदतालो. बॉयफ्रेंडाचे सोडत हांचे बाई कितले भाव आसा तें समजना. हो भाव, तो भाव, मामे भाव, आते भाव, मावस भाव, वाड्यावयलो भाव, लागींचो भाव. मारसार कोण दिश्टी पडलो जाल्यार म्हणटली तो पळय म्हजो पयसुल्लो भाव. आनी खंयचो भाव उरला? अरे हय मानिल्लो भाव. असलो भाव आनी खंयच मेळना. ह्या भावांची तर सोड. हांच्या बरोबर खंय भायर सरलो जाल्यार मॅचिंग कपडे घाल. हांगा हात धर, हांगा हात धरनाका, ताका पळयनाका, हाका पळयनाका, पळयताना दोळे उक्ते दवरनाका. अरे बाबा कितें चल्लां? आनी सगळ्यात मोठी नाचता तेन्ना सारको नाच. अरे आमकां नाचपाक कळना. आमचे हात आनी पांय कशेच कॉर्डिनेट जायना. ममडा ममडा आमी. ममडा ममडा चप्पल का चमडा. ते तुझ्या लायफान आयले त्याने तुका सांगले मोडको सोड, शिगार सोड, सोरो सोड. तो सुटलो. हाका खूद कसो सोडपाचो तें कोण सांगतलो? लक्षात दवरात, थेनोसाक 6 मुदी लागली अर्धो संसार काबार करपाक. पूण गर्लफ्रेंडाक एकूच मुदी पुरो तुजो सगळो संसार काबार करपाक. आनी एक तुमकां सांगता ह्या संवसारान सादो म्हणटा ते फकत डोसा मेळटा. सादे गर्लफ्रेंड मेळटले ही आज सोडून दियात आनी चिंतून निवडा. नतमस्तक निवळ मोग. देव बरें करूं. बाय.